Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सगळे लोक ज्या भशेन एकवटान फुडें सरल्या सो इट इज अ पॉझिटिव्ह सायन आनी आमी पॉझिटिव्ह सायनूच घेवन फुडें वतले. आमचें स्लोगन आसा चल या फुडें. काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाची युती जाल्या, मात वेंचणुकेचें डिक्लेरेशन तेंकलें तरी युतीचे उमेदवार अजून जाहीर जाल्ले ना. जाल्यार गोवा फॉरवर्डान प्रचाराचो नाल फोडलो. विजय म्हणटा सांतांद्रेत तांचो बरो होल्ड. युतीचे उमेदवार जाहीर जाता तेन्ना जाता गोवा फॉरवर्ड कामाक लागले. आमचे कोयलेशनाचो फोकस आहा अगेन्स्ट द बीजेपी. बीजेपी कोण बरो वडोवपाक पडायची कॅपेसिटी चड आहा तो मनीस कोयलेशनाचो कॅन्डिडेट जाता. म्हाका दिसता की जगदीश बोबेन सगळे कम्युनिटी, सगळे जाती, सगळे धर्मांक बरोबर घेतल्या. तो एक न्यू फेस आहा आनी ताका ह्या मतदारसंघात सपोर्ट आहा. सो तो ह्या मतदारसंघात आमच्या पक्षाचो फेस आसतो. तर सीट शेअरिंग याच्यावर कसे केले मी आता गोवा फॉरवर्ड सांगणार कितें आहा ते पार्टी दोनूय पार्टी एक जावन अनावन्स करता. म्हणून सीट शेअरिंग जाय म्हणसर न्हिदून रावप, सुशेगाद रावप म्हळ्यार बीजेपीक चान्स दिवप. नवे वर्साक नवो आमदार हो फॉर्म्युला घेवन आमी फुडें वतले. युपी आनी गोंयांतूय बीजेपीचेर खंय वेंचणूक आंगलट येवपाची लक्षणां. आतां कोविडाच्या नांवान खंय वेंचणूक फुडें धुकलपाची चिन्नां. काँग्रेसी सपोर्टाक आमी आतां प्रचाराक केन्नाच्यान येतले ते तुका नोव्हेंबर्स बी जावनी मरे आसा टायम इलेक्शन. एक न्यूज अशी आहा की इलेक्शन पोस्टपोन जावंक शकता म्हणून हे एक नवी न्यूज येता. चड करून बीजेपी सर्कलान उत्तर प्रदेशान तांकां मार खावचो पडटा. थंय अखिलेश यादवाच्यो मिटिंग्यो बऱ्यो जाता म्हणटकच ओमिक्रॉन उत्तर प्रदेशान आयलो म्हणून दाखयतात ते. खरो ओमिक्रॉन आहा वाडला महाराष्ट्रान आनी खंय वाडूंक ना. पूण आतां सडनली तांकां कोवीड अवेरनेस जाली. हेच मनीस बंगालाक 7 फेजी घेवन इलेक्शन केलें. 7 काय 9 फेजी घेवन इलेक्शन केलें. ते तांकां आतां सडनली कोवीड अवेरनेस जाता. ते हांगाय जावपाक शकता. हांगा जर सगळे एक जाले आनी उडयता म्हणून फुडें जाल्ले जाल्यार इलेक्शन पोस्टपोन जावंक शकता. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.